नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. हांव शकुंतला आर किणी आजी तुमचे मुखारी उडगासा पोटलींतल्यान हे कार्यक्रमाचे अनेक आवृत्ती संगात हाजर जाल्या. आयचे हे कार्यक्रमाचे सोयरे एक्स बँकर, मल्टीमिडिया प्रोफेशनल आणि फूड ब्लॉगर श्री कुडपी रजनीकांत शेणै. नमस्कार. नमस्कार. आमगेले आयची कार्यक्रमाक तुमकां आत्मीय स्वागत. ही उडगासा पोटली आजी दोन्हीची आवृत्ती म्हळ्यार एक कंत आमी फुडें उरलो न्हू जाला प्रसार जाला ते आतां म्हळ्यार तुमगेली पोटली भयंकर व्हड आसा त्या तुकून आमी अनेक कंत कोरून घेवन आजी आनी इतले विशय तुमगेले उडगासा पोटलींतल्यान उपसू आसाची. ते उडगासा पोटली उपसूच फुडें परत एक वेळा सांजशी श्री कुडपी रजनीकांत शेणै हांगेले परिचय कोण घेवया. तुमकां सगळ्यांक गुतस ख्यात पत्रकर्ता आणि नाटककार, लेखक, वंदाणे माले प्रकाशक श्री कुडपी वासुदेव शेणै हांगेले धाकलो सुपुत्र श्री कुडपी रजनीकांत शेणै. हांणी सिंडिकेट बँकांतू 22 वर्स तांणी सर्वीस कोरून ताजे नंतर स्वयंनिवृत्ती घेवन स्वउद्योगा वाटेरी कुडपी राज मल्टीमिडिया 15 वर्स तांणी चलायसिला. रांदपाचे खाद्य विशेषाचे ब्लॉगिंग बरयता आसा तांणी. काणयो कवन बरोवचे, अंतर्जाल पत्रिकोद्यम, तांतूं नाटक आनी यूट्यूब व्हिडिओ साक्ष्यचित्र प्रस्तुत करचे आनी आपणाले बापसुले कृती पुनर्प्रकट करचे, रेडिओ नाटक ध्वनिमुद्रण करचे अशी व्यस्त आसाची. हांगेल 2 ब्लॉग पेज, 2 फेसबूक पेज, 2 यूट्यूब चॅनल आसा. हांगेल बायल श्रीमती मीना रजनीकांत शेणै सिंडिकेट बँकाचे निवृत्त उद्योगी. वरलेल विवर आमी ही उडगासा पोटली उपसिताची आयकून घेवया. फुडल्या भागांतू आमी हांगेल कुटुंब, बाल्य, प्राथमीक शिक्षण, मारा हावस बापसुलोटू हांगेले कशी हे आशिल्ले संबंदू सबार अन्य विचारूय आमी उलयलेले आसाची. आतां आजी तुमगेले प्रौढशाला शिक्षण कशें आशिल्लें म्हूण एक साना शिकून सांगे. आनी काही मस्त विशय आमकां आदी उलोवचे. हय तें सांगता हांव. ताजे फुडें एक कशें म्हळ्यार फुडली भागांतू हांव उलयतना थोड्याची चुकी केला. तातूंत एक कशें म्हळ्यार हाजे अन्नालें भगवतगीतेचें एक पुस्तक ताणें पब्लीश केलें म्हणून. ताजी स्पॉन्सर ही आशिल्ली म्हणून विमलम्मा बळ्ळाल. ती मंजा हेगड्याल भयणी म्हणून सांगिल्लें हांवें. बद म्हळ्यार ती मंजा हेगड्याल धुव आनी रत्नवाल हेगड्याक भयणी लागता. आनीक चुकी म्हळ्यार मेगेल दोनी बाप्पा कुडपी नागेशराव तागेल बायल सुमित्रा म्हणून सांगिल्लें हांवें. सुमित्रा म्हळ्यार तागेलें धुवेल नांव, बायलेल नांव प्रेमा म्हणून आशिल्लें. तशें त्या 2 चुकी जाल्यार हांव क्षम निमयता आनी तें तशीच एक सम करून घेवन वचया म्हणून. मागीर तुमी स्कुलांत आसतना हें पळय मेल मेगेल्या भोंवडीक हें तें म्हणून. प्रायमरी स्कुलांत आमकां हें दाखयतालें कादुबे फॅक्टरी, मागीर नळा कारखानो आनी हें म्युजियम श्रीमंतीबाई म्युजियम तसल पुरो आपोवन दाखयताले. मागीर हें गाद्यागर कडेन व्हरून हें करची तांदूळ करची कशी म्हणून सांगून तशी तिची भोंवडी. एक फाटी उडलाल सोमेश्वर आपोवन उडगास आसा म्हाका बिचाक. मागीर अम्मा लोटांनी अन्ना लोटू कशें आशिल्ले दीस म्हणटना तातूंत एक चुकून गेलें म्हळ्यार आम्माले चुडे पुजे विशय. वय चुडे पुजेक फूल आनी पुरो हांवें हाडून दिवची आशिल्ली. म्हळ्यार चेली चेडू म्हळ्यार आख्खा फुडें वर्डीक जाला. आनी चेले चेडू म्हळ्यार मागीर दिसांत मेगेले एकली ही आशिल्ली, मेगेले मावेली नात आशिल्ली.
तुमगेले नांवाची शकुंतळा म्हणून ती सिंडिकेट बँक ती म्हाका हें करता आशिल्ली सादारण हायस्कूल थंय म्हाका हाडका पडलें तें पुरा फूल आनी हाडून दिता आशिल्लो म्हाका खंय सून हाडचे आशिल्ले तुमी तें सुತ್ತमुत्तू खंय भायर तोडा बरीन खंय म्हणना तें मागीर आमगेलें येद्रा नारायण शेट्टी थंय रत्नगंधी फूल जाता आशिल्लें आमी ಸ್ವಲ್ಪ कंपाउंडान शंका पुष्पें ಸ್ವಲ್ಪ वाड्डो न्हू मागीर ते हे कसं ते दिब्रांकोरू मागीर अनवाळी लाये मड्डो वय 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 काळ्या दोळ म्हणटा ताची मस्त प्रस्त रथा फूल ते एंडलेस ते लिस्ट सुमार मस्त बरें मेळटा आशिल्लें तशी ते एक मागीर अम्मा लोटू शॉपिंगा वतना अम्मान काही खरेदी वतना म्हाका आपोवन व्हरचें कोणा ते संबंदी खातें वतना म्हाका आपोवन व्हरचें सिनेमा पळोवचें वतना म्हाका आपोवन व्हरचें तशें प्रती एका एक संगात सोशियल हांव तशें अम्मा लोटू वडील हांव त्या विशयारी मागीर आमगेले घरा येवचें आशिल्लें आनी कोण गण्य व्यक्ती कोण म्हणून तुमी नेमगेला तांत भितर सोण गेलो म्हळ्यार म्हाका उल्लाल श्रीनिवास मल्ला अन्नालो व्हडलो दोस्त आशिल्लो कित्याक म्हळ्यार हांव काँग्रेस कमिटी आशिल्लो आनी स्वातंत्र्य हातूंत संग्रामान तो हांवें भाग घेतला म्हळ्यार तो पब्लिकेशन करता आशिल्लो क्विट इंडिया मुवमेंटा कडेन तशें सावन बेनेगल नरसिंगराव आनी वो TF अन्नाल चांग दोस्त आशिल्लो तशें पॉलिटिकल आनी लायक कनेक्शन म्हणजे श्रीनिवास नायक हांव कशी सांगलां मागीर मुकुंद प्रभू म्हणून सांगून तो स्वातंत्र्य वतो सेनानी खादी हें केल्लो खादी भंडारांनी कोर न्हू खादी मुकुंद प्रभू म्हळ्यार हिस्टोरियन न्ही तो न्ही हें खादी भंडाराचो कारशेटान स्वदेशी स्टोर आनी खादी भंडार म्हणून आशिल्लो तशी तो गांधीवादी तो तागेले लायक दोस्त आशिल्लो नाका नागापाळ वय नागापाळ चांग दोस्त आशिल्लो अन्नालो तशी सादारण पॉलिटिशियन प्रकृत आशिल्लें आनी एक सुमार 1958 एक फावटी EMS नमुद्रीपाड केरळाचो चीफ मिनिस्टर आशिल्लो वय ताका 1958 तो चीफ मिनिस्टर जातरी ताका अन्नान घरकडे आपोवन हाडलें तांदूळ पिवचे की जेवणा की कशें की तागेले तूं आनी मागीर वेल्लोरान तूं ओटू मेडिकल शिकिल्लें क्रिश्चन मेडिकल कॉलेजांत तशी तुम्ही सांगिल्ल्यात दोन नांवां उल्लाल श्रीनिवास मल्ले आनी बेनगल नरसिंगराव हांगेले पोर्ट्रेट्स अर्थांतू विश्व कोंकणी केंद्राचे कीर्ती मंदिरांत हें केलें अनावरण केलें म्हळ्यार स्वातंत्र्याचे 75 वर्सां एक उडगासा संदर्भार संविधानाचे रचनेंत पळय हें केलेले हात वांटिले हांणी तांगेले पोर्ट्रेट्स हांगा अनवील केलेले आसा आनी मुखारी प्रौढ शिक्षण आनी कॉलेजा विशीं उलयता प्रौढ शिक्षण म्हळ्यार आतां बेदंटांत एका ताका 5 क्लास जातरी केन्ना स्कूल उरवा म्हाका शेरशिल्लें संची क्लासाक केन्ना स्कुलाक संची ताकून तांची क्लास SSLC ते शिकला चांग मास्टर आशिल्लींची तांत पैकी चांग म्हळ्यार अनंत बाळीक म्हणून सांगून इंग्लीश शिकयतालो मागीर फिजिक्स शिकोवचें हो आशिल्लो आमगेलो सायन्स तर फिजिक्स चड हें आशिल्लें हो आमगेलो नारायण कुडू मास्टर म्हणून सांगून मागीर बाकी आनी आशिल्लें थांग संस्कृत मास्टर एकलो नरसिंह भट्ट म्हणून सांगून ते प्रौढ आसास म्हाका क्राफ्ट शिकोवचे लक्ष्मणांच्यान म्हूण आशिल्लो मागीर PETच एकलो वासुदेव प्रसाद म्हूण आशिल्लो आनी तांणी प्रकाणी आनी सांगताले आमकां महाभारताचे हाजे ताचे फक्त पावसाळीन तांणी आमकां स्पोर्ट्स आनी खेळूं जायना जातल्यार PET मास्टरान काणी सांगचें आनी ड्रॉइंग मास्टरांनी पुरो आमकां ट्रिपा आपोवन व्हरचें आनी परतो त्या वेळार सुमार पुरो भोंवला हांव कोल्लूर ट्रिप एक जालां मागीर मुडबिद्रे कारकळ उडपी तें एक ट्रिप जालां बारी गम्मत बस करून वचचें वय वय बस सगळें शंकर विठ्ठल बस बूक कर न्हू तांत वचचें तेन्ना बस तुमकां वतच न्हू एक सायड एक दिगा सीट मागीर परत 3 सिटाचे एक सायडा पळोवचें एक येद्रा पळोवचें सीट गम्मत जाता आशिल्लें तांत मागीर आमी चिट्यो बरोवन वचचें नम्मा शाला प्रवासाक जेवा गेली म्हूण सांगून 100 की चीट करून उडयता वचचें वाटेवटेन बॉब मारून बरी गम्मत आशिल्लें तशें केन्ना स्कुलान तूं कशें दीस गेलो म्हणून कळना आमकां तांणी वॅल्यूज आनी पळय शिकयलें सदां म्हणटा खंयच्या स्कुलांत मेळना तुमकां केन्ना स्कुलाची परंपरा गोत आसा कशी म्हणून हांवें सुब्राव पयलीं हें तशें सावन तें म्हाका बारी हें आसता न्हू MS ताजे स्टुडंट जावन आशिल्लो शिकून आनी हांव एवरेज आशिल्लो नुस्तेक हें न्ही फर्स्ट क्लास येता आशिल्लो सादारण SSLC ते फर्स्ट क्लास येयला हांव मागीर PUCन तूं सेंट एलोशियस शेरशिल्लो म्हाका कित्याक म्हळ्यार मागेलें मलगड भाव पुरा सेंट एलोशियस वता आशिल्लीं
तशी हिरेण्णाना चाळी मने मंदी गेला म्हणे वय. तशी हांवें ताका जमकलो PCMB घेतलं सायन्स म्हळ्यार भोवशे मेडिकल तो इंजिनियरींग म्हणून मात आशिल्लें ते कर न्ही त्या विशय दुसरे जर सुरेख एलोशेसा जॉइन जातना एक सनो विशय जाल्ले मेगेलण्ण म्हणटा आशिल्लो मेगेल ज्येश्ठ मालगडो पुरा मुंडन न्हेसून येतारे क्लासाक केरळाची प्रसल पापाचे ब्राह्मणची पुरा कसो जाल्लें म्हणून मेगेले हांव रिबेल्सो तशें हांवें मुंड न्हेसून येता म्हणून फर्स्ट डे वतना मुंड न्हेसून जमकलो एलोशेसाक एलोशेसान थंय चांग लेक्चरर्स आशिल्लीं तेंची आनी सायन्स डिपार्टमेंटांनी लायक आशिल्लें लॅबोरेटरी टिचींग स्टँडर्ड सांगता म्हूण ना आनी बारी डिसिप्लिन्ड कॉलेज तुम्ही थंयसून इंग्लिश मिडियम वय नाही ना आमी इंग्लीश मिडियम केन्ना स्कुलांत वचत तर आमी उलोवचें कन्नड आशिल्लें आमकां संस्कृत मास्टर तशीची आमकां कन्नडारी शिकयत आशिल्लो तशें आमकां मातसो कश्ट जायनी जर एलोशेसा गेले कोण आमगेलें इंग्लीश चेंज जालें ते एक कॉन्वेंट टायप एक नमुने मॅन आनी म्हूण ऍड करून उलयतना आनी कसा बटलर जरी आमकां स्टाईल आयिल्लें तंतू स्टाईल उण्ण आशिल्लें आनी क्लास चुकोवन निवचित्राक हांगा थंय परत सिनेमा वचचे खंय इंग्लीश फिल्म मेळटा म्हणून समज वचचे त्या परत बेसूर जालें तशें शिकवणची के गुळ्यार गेलें आनी थोडे एटेंडन्स शॉर्टेजीस जालें तशें PUCन तो मस्त चांग मार्कांनी काणी तशी PUC जात तरी एक पाटी जक मारलो म्हळ्यार हें करचें रिजेक्ट करून पास बरोवचें म्हणून तेवें जायनी मस्त मार्क मेळ्ळी म्हाका सेकंड क्लासान तूं बसलो हांव तशी मागीर थंय तकून खंयची कोर्सा वचचें म्हणून फिशरीज हें मस्त नमुने कोर्सांनी परत लेखलें मेघालय एकलो म्हणटा आशिल्लो तूं पुना फिल्म इन्स्टिट्यूशन वचून हें करी ऑडियो रेकॉर्डिंग हें सावंड रेकॉर्डिंग कोर्सांनी करी म्हणून मैसुराचे रमेश कामत म्हणून ताका दोस्त आशिल्लो तशें ताका गोत आशिल्लो सिनेमांनी कळलो कोंकणी सिनेमा कळलो तशी तें चांग फिल्ड म्हणून जर तेवें जायनी मागीर लग्नान सोणी वचेक तशी तें पुरो हें जाल्लें मागीर मेगेलें आक्कान आनी बाबाजीन सांगलें ताणें डॉक्टर्स मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन कोर्स करूं तशें मणिपालांत आशिल्लो तो 1.5 वर्सां कोर्स 1976 जुलय तकून 1977 डिसेंबर ते केल्लें मणिपाल आसतना चांग अनुभव जालो म्हाका मणिपालांत तूं राबून शिकिलो थंय हॉस्टेलांत तूं राबिल्लो एक 3 म्हयने हॉस्टेल सेक्रेटरी आशिल्लो मॅथ सेक्रेटरी तशें हांव रांदपाचें न्ही पर म्हाका फूड तकून हें आसता देखून इंट्रस्ट आसता देखून तें ಸ್ವಲ್ಪ डेवलप जालें आनी बल्क कुकींग आनी कशें करताचें म्हणून पळयलें एक 100-200 जणांक एक पाटीक रांदप करची कशी आनी म्हणून पळोवचें मेळ्ळें म्हाका आनी गोडन आनी प्रबिगात आनी मेगेल आतां आशिल्लें तशें सामान काडून दिवचें एक नमुने हें येयलें तांचो यजमानपण आयलें तशें रांदपाचें मूल एक थंय मणिपालचे हांतू वय रांदपाचें मूल सांग तर मेगेल अम्माची कारण आयता म्हणून अम्माक हेल्प करचें हांव सांगलो ताक घंटून सोय कांतून वांटून मस्त नमुने काम केलां तेन्नाची आनी साना म्हणटा पुरो काणांनी करूं गोत आशिल्लें तेन्ना ताका सूर जाला आनी खंय आमगे थंय वर्डिके वेळार मुंजे वेळार स्वीट करूं आनी पुरो कोणें आयिल्ले रे तो मिठाई वेंकटेश म्हूण आशिल्लो तो कशी करता म्हणून पळोवन बैसून म्हाका आजी उडगास आसता ताणें कशें केलां म्हणून तेच्या आदारार हांव सादारण एक 50 वर्स नंतर हें केलां मिठाई हुंड केला मेजिटल्याक उडगास शक्ती तितली लायकी न्ही उडगास म्हळ्यार मेगेलें जिवनाचें मौल्य हांव पळोवचें प्रति एकल्या ल्हान हें आसा चांगूण आसा आमी शिकचें मस्त आसा त्या हाजेर पळयत शिवाय हांवें एक प्रतिस्पर्धी जावन वचना खंयच्या विशयान आमी प्रतिस्पर्धे बसली कुडले आमगेले वैरी आमकां एक नमुने हें जाता स्वार्थ येता म्हाका तें स्वार्थ ना सर्वे जन सुखिनो भवन्तु म्हणून तें म्हाका एक सांग दाखोवन वेदी जालां ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದೊಂದು ಕಲಿತು ವಿದ್ಯೆ ಪರ್ವತವೇ ಆದ ಸರ್ವಜ್ಞ म्हणून तशी सकडालेके घेवन तुमी शिकलेच तशी मागीर तुमी हांगा मंगळूर आसतना खंयचे हॉटलां वच्चे येप्र आशिल्ली तुमगे प्रिती सनपणांत आमकां ताजमहल तुमकां तसो सादारण म्हणटा आमची गेला म्हणून सगळ्यांक एक नमुने प्रिती हॉटेल मागीर कोड्याल बैलांत आमी कॉलेजा वता आनी तें रामभवन आशिल्लें आतां अयोध्या आशिल्ले कडेन घर शेतावन रामभवन तें घरांत केलां म्हण केदात आशिल्लें तें बैसून जेवचे आशिल्ले न्हू नेलारी न्हय तें दुसरें तें राम रेस्टॉरंट थंय हांव मागीर गेल्लो कॉलेजांनी असो वचना आशिल्लो ಸ್ವಲ್ಪ आमी क्लासमेटांनी वतालीं जेवणाक मागीर विश्वभवन इंद्रभवन मोहिनी विलास हें बरो पॉप्युलर हॉटेल आमी खंय अप्रुपा वचचे तेरा वेळार आनी चड जावन ताजमहल हे फाटी मोहिनी विलास वचचे हे फाटी रामलंचो मागीर त्या हॉटेलाची स्पेशल खाण म्हणून वय 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 म्हळ्यार आतां तुमकां तसो ताजमहलान तुपा पळो मागीर हें तीख रोटी बन्स बिस्कूट रोटी ते फेमस कापी मागीर एक गोवा हलवो ते लोचना ताजमहल स्पेशल
मागीर मोहिनीवेला तांतू तांगेलें ಸ್ವಲ್ಪ आशिल्लें स्पेशल बाकी कडेन मेळना तांगेलें मसाला दोस एक विशिश्ट आशिल्लें पुरी कुर्मा ಸ್ವಲ್ಪ मेळटा आशिल्लें तें मागीर हें पुरो विश्वभवन हें तें पुरो तें फोव नीरो लावन फोव नितळो ಸ್ವಲ್ಪ तांगेलें ट्रेडिशनल खाण लायक आशिल्लें गोळीबद आनी बार लायक जाता आशिल्लो आमी वुडलँड्सांनी वचची कोणें आशिल्लें आमकां ताज्या पयशे येण लाय वूड सायडान ते एक आशिल्लें रेस्टॉरंट ते विश्वभवन रन करतलो तो हें करता आशिल्लो हॉटेल करून नाशिल्लो चांग हॉटेल आशिल्लीं ती तशी मस्त आशिल्लीं हॉटेल त्या वेळार असलेंची आमकां ट्रेडिशनल खाण हें करतलें स्पेशल म्हण ना स्पेशल खावचें आमी उडपा डायना मागीर मधुवन म्हूण सांगून मोतीमालान तूं मागीर कोमल स्क्रीम पार्लर तुम्ही थंय लॅब टेक्निशियन कोर्स करतना डायन आशिल्लो आशिल्लें डायन ताजे फुडें जाला 62 केन्ना ओपन जाला जर तेन्ना बारी पॉप्युलर आनी आमगेलें हॉस्टेल मेसाक थंय दाखोवन स्पेशल स्वीट हें हाडयतालीं आमी तशी म्हाका तंत हें आशिल्लें स्वीट सिलेक्शन आमगेलो हो आशिल्लो हॉस्टेल वार्डन डॉक्टर एम ए अयंगार म्हणून फार्मसी कॉलेजाचो ताका बारी आशिल्लो हांव म्हळ्यार इतलो मेगेल सिलेक्शन लायक आसा म्हणून स्पेशल जेवणाक मंथली डिनर म्हणून ताका स्वीट आनी डायन आतां व्हडलें वचचें आशिल्लें थंय तेन्ना गडीबिडी स्पेशल म्हणून हांगा आयडियल आतां गडबड म्हणटाची डायना तेन्ना आशिल्लें तें फुडें गडीबिडी स्पेशल वय ते म्हळ्यार कामत आयस्क्रीम कामत कोल्ड म्हणून उडपा ताणें सुरू केलें डायनांत पॉप्युलर जालें मागीर आयडियलान तें इंटरनॅशनल लेवल तितल्यान जालें तें कटलेट आनी गडबिडी स्पेशल तें डायनाचें पॉप्युलर मधुवनान तें पुरी कुर्मा ಸ್ವಲ್ಪ आशिल्लें हांगा मोतीमालांत तें कुडपीकारान करताले तेन्ना कोमल स्क्रीम पार्लरान तूं कटलेट तें एक विशिश्ट आशिल्लें समोसा आयस्क्रीम येता पुरो रायन्स आयस्क्रीम पार्लर तेंची आयस्क्रीम लायत आशिल्लें ते गिरायक हाडटाले आमी फ्लास्का भरून मागीर महाराजा सोडा फॅक्टरी वय सुब्राय कामतिल्लें तें मात्र रुची ताजमहलांत आयस्क्रीम आनी फ्रूट सलाड आशिल्लें जरी बेजीक मोहिनीवेला सांते मेळटा आशिल्लें मागीर ते मण्णगुड्डे प्रभू बेकरी तागे लागीं आशिल्लें तशें पुरो आयस्क्रीम फ्रूट सलाड पुरो आमकां बारी प्रिती तेन्ना खंय जाल्यार रिगोन खावचें काय आशिल्लें ना म्हणून आयस कँडी दूद कँडी असल पुरो खावपाक तशी वय कोमल्स म्हळ्यार अन्नाल दोस्त आशिल्लो तो चांग वैरळ ताणें शिवण शेट म्हणून आणि त्या वेळार मनोरंजनाक तुमकां कसो वाट आशिल्ली मनोरंजनाक बेजीक रेडिओ तुमी रेडिओ अंत आशिल्लींची तेन्ना आमकां आकाशवाणी विविध भारती म्हण आशिल्लो तेन्ना तें आयकतालींची हिंदी पदां खातीर मागीर रेडिओ सिलोन आशिल्लें मागीर हें आशिल्लें दुसरी रेडिओ कोवेड इंग्लीश आनी थोडे म्युजीक आयकूच पीश आशिल्ले मागीर रेकॉर्ड प्लेयर आमगे ते 1972 मागीर लंडन घेवन येयलो मुंबय दाखोवन HMV सफारी म्हणून पोर्टेबल तशी रेकॉर्ड्स आशिल्लीं सुमार तें आयकतालें कोणा लागीं हाण आनी आयकतालींची दोस्ताल्यांनी पुरो हांवें घेतलां मागीर 13 खर्चा दुड्ड मेळ्ळो व्हरो न्हू फ्रेंड्सा वाट वंतीक घाल न्हू तेक जाणां दोट मेळून रेकॉर्ड्स घेवचे जाका जालें मागीर कॅसेट प्लेयर येयलें म्हगेलें कॅसेट प्लेयर मस्त वरस ना आशिल्लें काम मेळ्ळें सुमार वरस ना आशिल्लें दोस्तान रेकॉर्ड वचून आयकुचें कॅसेट कलेक्शन करता गेलो हांव दोस्ता तें आयकुचें अशें पुरो रेकॉर्डिंगाचे पिशे आशिल्ले तेन्ना तें जालें मागीर सिनेमा भरपूर पळयताले आमी खंयची म्हणना हिंदी इंग्लीश कन्नड पुरो पळयतालींची दुड्ड दिताले ताका बरें वय वय मागीर आम्माल वाटून हिंदी सामाजीक कसलें हें आसल्यार सिनेमा थिमाचें तें पळोवचें आशिल्लें मागीर अन्नाक आनी पळयची क्लास फिल्मांची परत हांव आमगे लोट केन्ना सिनेमा येयनी म्हळ्यार हांव पळयनाशिल्लो मागीर फुडें पळयत आशिल्लो जर बावंडा वट वचचें इंग्लीश सिनेमांनी पुरो आनी हॉरर फिल्म ड्रॅकुला हें तें पुरो पळय जेम्स बॉन्ड येता पुरो सिनेमा तशें जालें मागीर सर्कस येता आशिल्लें गांवांक तें सर्क लायट म्हणून सांगून तें पळोवचें राबून तेजे बी मायल कडेन सर्कस आसा म्हणून तें आनी एक बावटा गुड्ड्याचें एक बिगील आशिल्लें तें 8 घंट्यांनी सकाळीं रात्री 8 घंट्याक तें आतां विसरचें ना तें सनपणाचें विसर मागीर सर्कस जालें एक्झिबिशन येता आशिल्लें ट्रेड फेर म्हणून सांगून वर्स येता आशिल्लें तें बारी राखून बसून पळोवचें सर्कस सादारण मस्त चांग या प्रायलेची फुडें मंगळूरांत तूं घोड्या गाडी आशिल्ली काय तुमी पळयल्या बी घोड्या गाडी हांव पळयलें म्हाका उडक आसना जर शेडी गुड्ड्याक गाडी चौक म्हूण नांव आशिल्लें
थंय ताकून वयऱ्या गाडीच्या वचून टॅक्सी घेवन येवऱ्या म्हणून सांगून आमकां पेटोवचें आशिल्लें आमी चमकून वचून शेडगुडा ताकून टॅक्सी करून हाडचें आशिल्लें माकुडगास आसा तशी थंय गाडयो राबताली आनी मागीर अण्णा आनी परत पळयला आनी मागीर अम्मा आनी परत बैला गाडयेर आनी परत वता आशिल्ली केंगी परगांव पाणे मंगळूरान वता आशिल्ली वय बैला गाडी चिक्की ग्रामीण जाल्यार मंगळूरान तूं घोडा गाडी आशिल्लें आशिल्ली वय तुमी पळयली हांव पळयनी तर मागीर मालगाड्यान परत पळयलो आनी भोंवलेची मागीर सांगेल उडगास आसा मागीर हे लायब्ररीनी तुमी खंय वच्चे न्ही आशिल्ली लायब्ररी म्हळ्यार सानपणांत वादूच जोर पयशे आमकां घर कडेन भरपूर बुक्स आशिल्लीं जी अन्नाल कलेक्शन अन्नाल पब्लिकेशन वंदाणे माले चेन्नो बालमित्र उलोवन प्रे जेन्ना कितली जावका तितले रजे दिसान आमगे येंची वैशाख रज म्हणले कुडले बुक्स वादूचे पिशे मागीर हें आशिल्लें कार्नाड सदाशिवराव लायब्ररी ते सूर जाल काय म्हळ्यार MG रोडार आतां दीपा कॉम्फर्ट आसा ताजे मागशी ते हांगेला प्रकाश बिडीच्या जाग आशिल्ले तांतूं भितर घरा भितर आशिल्ले तशी आमी सादारण बेजंटा टायमा ताकून सूर केला ते पुस्तक हाडूंक तशीच हायस्कुला वताना ते मंदोर आशिल्ले थोडेची मागीर ते शिफ्ट जाले हांगा बावटागड्डे ताजे नंतर MK लायब्ररी म्हणून कार्शिटान तूं थंय ताकून पुरो कन्नडाची चड जावन इंग्लीश न्ही सादारण SLC PUC थंय कन्नड पुस्तक वाचोवचें आशिल्लें इंग्लीश म्हण ना इंग्लीश ಸ್ವಲ್ಪ अन्नाल कलेक्शन आशिल्लें पळोवचें आशिल्लें वेरी वेरी मागीर हांगा पॉप्युलर लायब्ररी म्हणून पॉप्युलर लायब्ररी जॉयन जाता मस्त नमुन्याची हें जालें नॉलेज वाडलें बुक्स लायक मेळ्ळींची पतेदारी हें तें पुरो नमुने तुमगेले हांव पत्रकर्ता न्हय जाल्यार तुमकां कशी बुकाचे वाजूची पिशी आशिल्ली कसागी नवा सांगू जायना इथं म्हळ्यार आमगेले जिन्स तशें आसा वादूचे आमकां पिशे आशिल्ले नाही तुमगेले कुडपी म्हळ्यार एक विंग रांदपा हांतू हॉटला तांणी म्हळ्यार तांणी फूड ताकून व्यारांतू आशिल्ले देखून तांकां तेंच कोरका जाल्ले आनी कशें म्हळ्यार कितली जन आसल्यार पावना तांगेले ते 7 ब्रांच आशिल्ले म्हणून आयकलां फुडें तेन्ना आलोचन करेत तुमी ते पळोवंक घेवचे कितली जन जावका म्हणून कामाची मात्र पावनाची कामाची बेगस्त मेळटालींची आमची गेली आशिल्लींची तशें जावन तांकां तांतूची मन घालका जाल्लें आनीक कसो जाता म्हळ्यार अपन एट आल दमारा म्हणून सांगून एक गाद आसा ताजे म्हळ्यार बैसून पुराण आनी हें घेवचें म्हणून तें एक पद्दती तशी आशिल्ली फुडें जॉयंट फॅमिली हें पुराण आनी तांतूचे आश्रय घेवचे एक बिझनस केल्यार तेंची आतां कितली घरान बिझनस बुडला कितली वाडला तें आनीक चोल येयलां स्कूल बुक कंपनी आसा ते एक 100 वर्स तर मागीर आसा तें एक बारीक उल्लेखनीय आनी आमगेलें बद्दल सांगता तरी पुरान ते परिणत आमगेलें कोंकणी म्हणून सांगता कोंकणी इन जनरल जर कसं म्हळ्यार कितली जन यूज करनात तें अगत ना म्हणून अगत पडल्यार न्हू आमकां अगत पडलें आनी आमकां नॉलेज वाडोवंक घेवची बूक आशिल्ली तशें जावन आमी वादलेंची परत विचार वाडोवंक घेतले तुमी शिकिले लॅबोरेटरी टेक्निशियन हे मागीर सिंडिकेट बँका कशी रिगले हय लॅबोरेटरी टेक्निशियन कोर्स म्हळ्यार तें हांव सांगलो न्हू म्हगेल्या अक्का आनी बाबाजीन सांगून हांव जॉयन जालो एवरेज स्टुडंट आशिल्लो जर क्लास सेकंड आयलो हांव कित्याक म्हळ्यार फर्स्ट आयली एकली ऑलरेडी टेक्निशियन ती केरळाची ती जस्ट क्वॉलिफिकेशना खातीर आयली गर्ल्स हावचे खातीर सेकंड आयलो हांव शिका मस्त शिकना अशी कित्याक प्रॅक्टिकली हांव हुशार आशिल्लो देखून ते प्रॅक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स जर ते कोर्स एंड जावन येतना मेगेल अण्णा मेगेल जस्ट मालगडो तो म्हणलो वयरे तूं टेक्निशियन कोर्स करून त्या कामां बिन राबल्यार तुका 450 वयर सांबाळ मेळना तूं बँका म्हणल्यार एक 600 रुपया पुणे मेळटा तुका म्हयन्याक तूं कसा खातीर इतली कश्ट काडटा तें लॅबोरेटरी म्हळ्यार खंडापटे गोळका जाता रात्री पडलें बँका तशी न्ही लिमिटेड हें सिंडिकेट बँका तो ट्राय करना येता म्हणून पेपरांत कॉल फॉर आयला म्हणून नोव्हेंबराक येयला ते 77 जायता म्हणून हांव एप्लाय केला तेन्ना म्हणून हांव कोणाला आयकत आशिल्लो मालगाड्यान आमकां मालगाड्यांनी म्हणून घेवन वचचें आशिल्लें तशें हांव न्हू तांगेले बालशे आमी एप्लाय केलें मागीर हे कोर्सय कंप्लीट जाला कोर्स कंप्लीट जाता लॅबोरेटरी खंय घालचें म्हणून भोंवलो हांव मंड्याक इंडिया हासन खंय पुरो गांवांनी भोंवन येयलो खंय म्हाका सूक्त जाग दिसनी आनी कसलें एक प्रोत्साहन येना आशिल्लें तशी बँकाचें पळोवया कसो म्हणून सांगून राखलो टेस्ट आयलें टेस्ट बरयलें पास जाल्लो म्हळ्यार टेस्ट बरोवचे फुडें एक फावटी इन्फ्लुएन्स करूंक पळयलें आमकां गुर्त आशिल्लें देखून तेन्ना हांव गेल्लो 77 फेब्रुवारींत गेल्लो नाजाल्यार हांव सोण आशिल्लो बँकार एकूक हांव कोणाकय इन्फ्लुएन्स करनाशिल्लो आमकां आनी सोणे सोडूकय सोण आशिल्लो तुमी कसलें उच्च शिक्षण घेवन चांग हें जावका म्हणून वयर येवका म्हणून तागेलें आशिल्लें तशें जावन
जाल्लें मागीर उरलें तेन्ना आनी म्हळ्ळें टेस्ट पास जावका इंटरव्यू लेवला येवका तूं म्हणून इंटरव्यू लेवल येतरी हंपन गेट्ट्यान तूं रघुराम भंडारी म्हणून KR भंडारी म्हणटा आमी तो इंटरव्यू घेवचे आशिल्लो तेन्ना ताणें पळय ಸ್ವಲ್ಪ सिंपल प्रश्न निमगेले मागीर पर्सनालिटी हांवें पळय कशी जाली दिसता तशी म्हाका काम दिल्लें काम मेळ्ळें राखलो मागीर ट्रेनिंग आयलें ट्रेनिंग येवन 78 ऑगस्टाक ट्रेनिंग जालें मागीर ताजे नंतर 79 जानेवारी तेन्ना हांव गांवांत तूं मेळटा की म्हूण ट्राय करता आशिल्लो तेन्ना पळय केंगे पेटयतलो डेल्ली हें तें नॉर्थ न्ही पळय कडेरी हें केलें चामराजनगरांत वेकेन्सीस वतोय म्हणून मागीर लग्न म्हणलो श्रीकांत म्हणून आशिल्लो तो म्हणलो वच रे थंय ट्रेन आसा डेली मैसुरा राबून न्हू डेली ट्रेनार वच तूं मैसुरा राबला म्हण कितें जालें गम्मत जालें आनी ट्रेना वचून येवचें केलें अनुकूल आसा मंथली पास करून तशी बँका जॉयन जालो 79 जानेवारी म्हणटा हांव सिंडिकेट बँका जॉयन जालो तशी ಒಟ್ಟು कितले गांव भोवले तुमी आमतो बँका सर्वीस बँकांत आमगे LTC म्हण आशिल्लें तुमकां गोतस LTC तेन्ना सुरेक 3 वर्सां एक वेळ आशिल्लें मागीर तें मॉडिफाय करून तांणी 2 वर्सां 4 वर्सां म्हणून आमकां ऑप्शन घेतलें तेन्ना साबार म्हण भोंवनी एक पाटी हांव हांगा मॅड्रास हें भोंवन येयलो मॅड्रासा म्हागेलो दोस्त आशिल्लो थंय वचून पुरो फर्स्ट क्लासार मॅड्रासा वचून मंगळूर येवन मंगळूरा तकून शिवमोगा बसार वचून थंय तकून फर्स्ट क्लास ट्रेन कॅच करून वापस बँगलोर थंय एक सर्कीट केलें ताजे नंतर एक 1986 म्हगेलो दोस्त आलो तूं हांगा जमकलो हांव काश्मीर म्हळ्यार नॉर्थ इंडिया दिल्ली राजस्थान काश्मीर आग्रा तें जाल्लें तें सादारण एक 3 वरांची ट्रीप तें आमगेलें बजेटारी केला मस्त गांव भोंवलेची ताजे नंतर वापस हें जाल्लें 1988 तूं वर्डीक जालें 1987 तूं म्हगेलें बैलेल गुर्त जालें मिनालें युनियन कॉन्फरन्सान तूं 88 आमगेलें वर्डीक जाल्लें तांणी तुमगेले बँका काम करताली वय जाल्यार ಒಟ್ಟು काम कर न्ही तुमी ಒಟ್ಟು काम कर न्ही ती मैसुरा आशिल्ली मैसुरा काम करून आशिल्ली एक युनियन कॉन्फरन्स गेले तेन्ना म्हगेले हांगाची बंदर ब्रांचा कलीग एकली तिणें गुर्त करून दिल्लें नಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ इद्रू म्हणून आनी तिगेले काणी सांगल्या फॅमिली बॅकग्रावंड तेणी कश्ट पावन वैरेल विशय म्हाका तिगेले उलयतना म्हगेले अम्माक एक सूक्त हें म्हणून कळ्ळी म्हाका कॅरेक्टर एक सोनी म्हणून इता मारी तिगेले ते प्रवृत्ती एकदम चेडूपणा हें तें म्हगेलें अम्माल बरी दिसली म्हाका आनी आमगेलो ओटू ती बसून 3 दीस कॉन्फरन्स आशिल्लें तिगेले मैसुरा ग्रुप आसून ती आमगेलो ओटू बसून आमगेलें हें पुरो कुशाल तारीफनी पुरो एन्जॉय करून सांग हें जाली मागीर हांवें तिका बरोवन निमगेलें कशी आमी पार्टनर जाल्यार म्हणून तें लव मॅरेज म्हणून लेखून नाकायची तें आमगेलें अंडरस्टँडींग गारी जालें कडेरी म्हगेले घर कडेन अप्रुवल मेळ्ळें हांव 3 जनरेशनां म्हगेलो अम्मा म्हगेलो अक्काल धुवो तांगेलें ओपिनियन निमगेलें म्हगेलो अक्काल धुवो मैसुरान तेन्ना हें शिकता आशिल्ली MA ती वचून तिका मेळ्ळी येयली मागीर तिका बारी खूश जालें बारी चांगी हें म्हणून सिंपल चिल्ली तशी ओपीक जालें वर्डीक जालें वर्डीक म्हणून आमी हाजेर कर न्ही अदुरेऱ्यांनी पुरो कर न्ही ताजें सेलेब्रेशन नाशिल्लें अशी रिजिस्टर्ड मॅरेज करून घेवन एक रिसेप्शन पार्टी दवरून एक चांग क्लोज आशिल्लें मात्र आपूण एक 250-300 आपूण एक जालें तशी त्या वेळार वर्डीक जाली कुडले एक कोडेकानला गेले तेंची त्या बँका खर्चार न्ही आमगेल्या खर्चार गेले तेंची मागीर 89 वापस LTC ड्यू जालें तेन्ना हांगा पुरो वचून थंयचे हांव फुडें दोसावट गेले कडेन काश्मीरा वचचें जाय न्ही हिमाचल पुरो तिका दाखोवका म्हणून ते जागे तें जालें वापस 94 आनी एक अमृतसर हें तें जावन वापस हिमाचलाक गेली तेंची काश्मीरा वापस वचचें जाय न्ही आमकां गलाट आशिल्लें तें जालें 97 तूं नेपाळा गेली तेंची म्हगेलो आका बाबाजी हांव आनी बायलो 6 दिसा गम्मतेर कारांनी भोंवन टूर जालें आमगेलें 5 स्टार हॉटेलांनी 3 स्टार हॉटेल 5 स्टार म्हण हांव तें राबून पुरो गम्मतेर जालें तें कंडक्टेड टूर तें डिजायन कस्टम डिजायन टूर म्हणटा तें जावन न्हू मागीर तें चारण केलें मुक्तीनाथा वचचें म्हणून सांगून बारसोर न्हू गंडकी न्हंय काळी गंडकी काळी गंडकी ट्रॅकिंग म्हणटा तातूंत भितर कशें म्हळ्यार तें एक बेणी म्हणून गांव आसा थंय तकून स्टार्ट जाता तें बागलुंग म्हण आसा थंय तकून ट्रकार वचूंक सानाची मिनी ट्रकारी तें भयंकर आसता आतां पुरो बसांनी वता तें तशी थंय वचून बेणी वचून मागीर चारण सुरू करता राबोनी पुरो लॉज गिजे पुरो मेळटा वाटेरी खाणां जेवण पुरो मेळटा ताका कांय तोंदरी ना प्रत्येक गांवांत आसा ಸ್ವಲ್ಪ कडेन करंटय आसता मायक्रोवेव ओव्हनांनी पुरो आशिल्लो ಸ್ವಲ್ಪ कडेन
तशी चांग जालें तें चारण कश्ट जालें चोडचे देवचे न्ही पर मस्त आशिल्लें आमगेले मठाक आमकां बसना वय आनी एक 14-15 किलो बॅग म्हगेले बायले एक 8-10 किलो बॅग कांदारी शी आनी बराबरी आशिल्ली शी आशिल्लें तें कळनाशिल्लें उमेदतालीं आमी कित्याक तें बॅग व्हांवन घेवन चोण वताना अपूर जात आशिल्लें आनी उदकाचे न्ही कंडापटे कॉस्टली जालें ते आमकां मागीर एक उदका बाटली 80 रुपयांनी पर आशिल्लें मागीर हांव शीद थंय अंतू येता गुड्ड्या उदक येता तें पायपांतू वय तांतू पिवच्या सुरू केलें जर लायक वय आनी तें अंतू तें सनसन जलपातान आशिल्लें वय थंय न्हांवचें हांवें म्हाका न्हाय नाशिरा बोदायना उमेद चड हांवें वय थंय एकदम गम्मतेर काडटा आनी कोणाले बाद ना तें कोणेंय कसलें डोंगी सुलगी हें तें कसलें ना आनी मर्डर हें तें कसलें एकपणा तितलें चांगजें थंय जर सादारण तें जम सोम म्हूण थंय पावतना चिकेची म्हाका कांय नाशिल्लें जालें म्हळ्यार तें नाका जालें उदक पिवचें कळंक उदक आनी मागीर हें कसकसगी केल्लें तें फुड्ड जायना सोल पुरो तेल्लट म्हळ्यार तेल्लट आनी तुमकां ब्रिदींग प्रॉब्लेम ना म्हाका ना आशिल्लें मागीर बायलें थोडें आशिल्लें ती कशी मॅनेज केलें तिणें वयर वता वता ऑक्सिजन उणें जेवचें वय तें तितली बात जायनी मात्र तितली हायटार ना तें मागीर तें लायक लॉजांनी मेळ्ळें अमिताभ बच्चन फुडें शुटिंगा वेळार खुदा गांवा फिल्मा शुटिंगा वेळार राबिल्लें ताणें श्रीदेवीन तांतू राबलें आमी ओम सोम म्हणून चांग आशिल्लें तें आनी तांचे ओनरांनी चांग आशिल्लें ओनराल बायलेन तांणी रांदपानी करचें तीण म्हाका ब्रँडी आनी हून उदक घालून दिल्लें हुशारना म्हणून कांकी सयत ताप म्हणून वखद आनी आशिल्लें म्हागे लागीं म्हाका वखद खंयची घेवंक म्हूण म्हाका तशी तें जालें संदारी तशी मुक्तीनाथ कॅन्सल केलें आनी फ्लायटर म्हाका शेलें तुमी बँका सर्विसान तूं कितले गांवांत सर्वीस केले खंयचे गांव बँकांत आसतना सुरेख चामराजनगर 79 जानेवारी 1980 ऑगस्ट न्ही मागीर चिकपेटे बँगलोर एक म्युच्युअल ट्रान्सफर मेळ्ळें चामराजनगरा एकली चेल्ली एक MLL दोती ते म्युच्युअल तांणी केलें तें बरो उरलो न्हू तशी चिकपेट बँगलोरा पावलो ते एक 5 वर्स आशिल्लो ताजे नंतर कशी की हात पांय धडोवन हांकां तांकां दवरून कोड्या लायलो तुमी आतां मैसूर आनी बँगलोर दोन गांव पळयलो मागीर मंगळूर आयले तुमकां आमगे गांवां पशी ती दोन गांव कशी विभिन्न म्हूण दिसता कशी खंयचे आस्पेक्ट तांगेले आचार विचारांनी पळयल्यार रे सिंपल जें आहा शीद जें हांगा चिकेची पॉलिश्ड आमगेले पुरो सुरे कश्ट जाता आमकां एडजस्ट जावचें तरी मागीर आमकां मर्याद मस्त मेळटा थंय कशें म्हळ्यार एक कशें म्हळ्यार बँका कामाचें म्हळ्यार व्हडली जेवण म्हणून बँका दुड्डू पुरो आमगेले दुड्डू म्हण तशें जावन चांग मर्यादांनी आशिल्लें आनी आमगेलें थंयची खाण जेवण आनी कशी तुमकां खाण जेवण चांग वेरायटी आशिल्लें पुरो तांगेलें घाटवेल काणें पुरो टेस्ट केलें हांवें बिसीबेळे भात असल पुरो म्हाका रुची लागलें हांव सादारण म्हणटा म्हाका सावथ इंडियन खंयचें जायना म्हण ना बाकी पुरो एक्वायर्ड टेस्ट म्हणटा आमी तें पुरो म्हाका मस्त लागना आनी कितलींय पुरो म्हाका परमळाचें येना आतां तें सब्सिगे सोप म्हणटात तें म्हाका जायना दर ताजी वड आनी केल्यार जाता तशी म्हाका पुरो नमना लागलें तेंचें खाण चिके तिखसाणी हें पुरो चड तेंचें आनी तेंची भास आनी पुरो तुमकां गोत आसा आमगेलें कन्नड न्ही तें आनी तांकां पळोवच बी कळटा न्यू SK व्हरूं म्हणटा न्ही सावथ कॅनडा दवरूं म्हणून सांगून चांग जालें चांग दोस्ती जाली तेंची ट्रेन ट्रॅवला वेळार मस्त दोस्ती तशी गम्मत आशिल्ली त्या दीस मागीर सेल्फ कुकींग आनी केला बँगलोरांनी आसतना फ्रेंड्सा वाट घर करून तांणी थंय सुमार म्हाका रांदपाचें न्ही पुरो कळ्ळें चांग रूममेट मेळ म्हाका खंयच्या डिशेन म्हगेलो क्लासमेट शिवानंद म्हणून ताणें ಸ್ವಲ್ಪ आमगेले टायप शिकयलें वाटी नाश करचें न्ही पुरो दाळीत सार हें तें पुरो चांग करूं शिकला हांव मागीर मंगळूर आयले मागीर मंगळूर बंदर ब्रँचा मेळ्ळें बंदर ब्रँचान तो 11 वर्स आशिल्लो तें एक म्हगेलें घरा वरी जालें आनी कशें म्हळ्यार बंदरकार आनी चांग दोस्त फुडें ताकून दोस्ती आसा म्हाका चांग दोस्ती जाली तेंची आमची गेली पुरो शुद्ध आमची गेली कशी उलोवचें म्हणून सुमार शिकला हांव तेन्ना मस्त परत ती कळ्ळी म्हाका आनी आमगेलो परत तें डबल हें आसा कशें नंबर आमी एक मनशाक केवलो म्हणटाची दोनी म्हणून राव म्हणटाची त्या म्हळ्यार दुसरी जातीच्या कळूनच म्हणून तांणी व्यापारीन कशें म्हळ्यार तें व्यापारान तूं दुडवाची विलावर करतना ताका कळूनच म्हणून तशें सुरू केलें तें उद्दण हें तें मागीर पांडव कशें चौकुळांनी म्हण आसता तें पुरो शिकलो गम्मत आशिल्लें आनी तें परत हॉटेलांनी परत चांग आशिल्लीं तेंची सुब्राय भट्टा तांचें हॉटेल आशिल्लें थंय आमकां घरकडचें म्हण घरा पयशी चांग जेवण आमगेलो मॅनेजर म्हणून आशिल्लो घरकड पयशी चांग तशें 11 वर्स थंय जालें ताजे नंतर BJ ट्रान्सफर जालें म्हाका BJन ते 3 वर्स आशिल्लो हांव तेन्ना वार्डीक जाल्या तेन्ना वाटेक जाला
तेन्ना वाडीक जावन आतां बंदर ब्रांच येता वाडीक जाय ना तुम्ही घर याची तुमगे वीरभवन गी नाही ना वीरभवन आमी 1974 सोडला मागीर शिकवण जावचे भितर सोडला ओ हो हो मागीर आमी तेन्ना हांगा शेडीगुरे लागीं अशोकनगरांत एक वेणा पळय तांचें एक घर आशिल्लें तें 3 म्हयने भाड्याक घेवन मागीर आमी मण्णागुड्ड्यान तूं मागेलें वन्नेलें बापाल हें आशिल्लो जागो तें मागीर लंडनान घेतलें बँकाचें थंय घर बांदून बरकेन तूं आमी थंय आशिल्लीं ताजे नंतर वाडीक जातर एक थोडे दीस हांव तांगे लोट आशिल्लो मागीर परत भाड्या घर जातर स्वंत फ्लॅट केलें तशें मागीर तुम्ही मिशन स्ट्रीट आयलीची मिशन स्ट्रीट बिजय तकून बिजयंत एक 3 वर्स आसतना एक पाटी तें विश्व सारस्वत संमेलन जालें 99 संगनिकेतन आनी हांतू मंगळा स्टेडियम हांतू तेन्ना हांव तांतू पुरो वॉलंटियर जावन काम केलां म्हळ्यार चड जावन जेवणा सेक्शनांनी एक असं मारी रिजिस्ट्रेशन सेक्शना बसला त्या जाली कडल्यान जेवणा सेक्शना गेलो तुम्ही विश्व कोंकणी संमेलना वेळार हांगा नाशिल्ले ना 95 म्हळ्यार हांव येयनी संमेळनांत एक्टीव नाशिल्लो मारी ते बिजयंत कसो म्हळ्यार आमगेले दोस्तांनी परत ते हांगे लोट आशिल्ली नंदिनी स्वीट्स त्या ग्रुपा आशिल्लींची तशें जावन नंदिनी तो प्रकाश प्रभू आशिल्लो ताका हें आशिल्लें थंय किचन मॅनेजमेंट ताका दिलें तशें केजी नायक आमगेले हनुमान वय तेन्ना ताका आपोवन तांणी मागीर आमकां हांगा आपोवन तळ्या इतलांत आपोवन त्या स्कुलान नळंदा स्कुलान तूं ब्रिफींगांनी जावन तेन्ना बस्ती वामन पुरो आशिल्लो मेळ्ळो आमकां उलोवच्याक मागीर कस्तुरी मोहन पै त्या पुरो आशिल्ले कमिटीन तूं तशी चांग हें जालें तें चांग नामदार व्हेल्ले आमी मागीर ಸ್ವಲ್ಪ VIP पुरो वाडीचें आमगेलें काम आशिल्लें तेन्ना के पै येता पुरो मणिपालाचे आनी व्हड मनशां पुरो गोवाचे ಸ್ವಲ್ಪ आनी 4 मठ स्वामी पुराय वय सारस्वत म्हणून पुरा कोंकणी येता पळय तशी कोंकणी मात न्ही काश्मीरी पुरो येयले पंडितान येयले चांग आशिल्लें तें एक अनुभव जालें मागीर मिशन स्ट्रीटा ट्रान्सफर जालें मिशन स्ट्रीटा ट्रान्सफर जातरी आमगेलें VRS स्कीम आयलें 2000 आयलें स्कीम बायलेन मात्र घेवचें म्हणलें केलें कित्याक म्हळ्यार मुखार आमकां ट्रान्सफर येवचें चान्स आशिल्लें तेन्ना आमी ऑलरेडी अण्णाल घर व्हडलें हितल आनी घर तें पळोवंक घेवचें आमकां जबाबदार मेळ्ळा अण्णा वेस्ट इंडीज आशिल्लो तशें जावन ट्रान्सफर घेवचें आमकां मन ना ताजे बदलाक हेंग VRS घेवन मागीर बायलेन घेवचें म्हणून जालें तीन घराप चॉप नाका हांव एकल्यान ट्रान्सफर येयलें वचून येवचें म्हणून पण हांवें कसं सडन मन केलें आनी दिवन सोडलें कितले सर्वीस आशिल्ली मागीर तुमकां 15 वर्स आशिल्लें वय सो 15 वर्स कसो लायक वर्का न्हू VRS घेतलें मागीर कसो करचें म्हणून वतना रांदपाचें हेजें आतां पिशे आशिल्लें न्हू कॅटरिंग कॉन्ट्रॅक्ट घेवचें म्हणलें कॅटरिंग करतलो लेगीत आतां कामात कॅटर्स कुसुम येता त्या परत पुरो मागीर गुर्ताचे हेची सांग तांकां 50 लाखारी हें करचें आनी 5 रुपया मागीर कमिशन दवरन आनी हांवें जबाबदार घेवचें ऑर्डर घेवचें आनी पेमेंट करचें तशें लेखलें सुऱ्या चल्ली तें लॉंग टर्म ह्या न्ही म्हणून कळ्ळी म्हाका मागीर बैसुंकावचे अभ्यास सुरू जाता नाका म्हण सांगता कश्ट इनाम आसता कश्ट काळा मात्र मनीस समजता तशी मागीर बाबाजी म्हणालो शिवमोगा ताका न्हू हांगेले एक गुजरात एकलो स्वीट मेकर आसा ताका स्वीट्स हाडून मार्केट करी म्हणून तें उलयतना कसो ते हाडोचे हें डिस्ट्रिब्यूट करचे खर्च चड जाता ताण सोंड दिवचे मार्जीन कांय ना किलो वयर 5 रुपया सोंड दिता म्हणालो तें वर्थ न्ही म्हणून दिसलें तें ड्रॉप केलें युरेका फोर्ब्साचें हें सर्वीस एजन्सी म्हणून मेळ्ळें एजन्सी मेळ्ळें जाल्यार ताणें सुरत काल पळोवंक येवका म्हणालें तें एमेजॉन जायना म्हणलें मंगळूर मात्र करता म्हणून ते वेळ ड्रॉप जालें तेन्ना बायल म्हणाली कंप्युटर आसा न्हू कंप्युटर घेतिल्लें आशिल्लें पण तुका कसलें करी म्हणून 3 लाख अकावंटींग हें तें म्हणून म्हळ्यार बँक आशिल्लें तें न्हू मात येवचें म्हाका तशी न्ही म्हाका तुमी मल्टीमिडियाचे पेशे आशिल्ले देखून हांव ಸ್ವಲ್ಪ CD हें पुरो घेतलें सॉफ्टवेअर आनी पुरो घाललें कशें की हें केल्लें रात्री शिकचें दिसाचें काम करचें अशें करून मार्च 2001 म्हणटना हांवें प्रोफेशन स्टार्ट केलें कुडपिराज.com म्हणून मल्टीमिडिया आनी DTP सेंटर म्हणून तशें सादारण एक वर्सा लागीं 2002 जानेवारी थंय घरकडे केलें मागीर ऑफिस करता म्हणून दिसलें म्हळ्यार DTP येता म्हणून तांचें एक्सपोजर जावका बिजयन तूं बाळिगा सुपर मार्केट तांगेलें एक येद्रा बिल्डिंगांत आशिल्लें आमगेले दोस्त आनी क्लासमेट तो एकलो चल्लो तांगेले भाड्यार राबून थंय केलें कसं काम करताले तुमी
तांतू भितरी बेजीक हें रेकॉर्डिंग साऊंड रेकॉर्डिंग मागीर ऑडियो एडिटींग ट्रॅक मिक्सिंग म्हळ्यार आतां पळय नाटकाक कथाक चेडवा डान्स गिन्स जावं जाल्यार त्या प्रकरण ते परत तुम्ही कोर्स केलेलो ना ना मेजिटला शिकयला हांव सांगलो न्हू हांवाची मल्टीमिडिया ते सॉफ्टवेअर घालून घेवन ते शिकलो आनी ಸ್ವಲ್ಪ स्टुडंट आनी परत शिकयताची म्हळ्यार तांणी तितले बुद्दंत आसा जनरेशन एकलो मेगेले दोस्ताले हो चेल्लो इंजिनियरींग शिकता आशिल्लो तो रजे वेळार आयलो मेगेले कंप्युटर्स म्हणून म्हाका शिकयता म्हण आयलो तो पयसून ताणें सुमार शिकयलें म्हाका तागेले निमित्त हांव साऊंड हें पळय रेकॉर्डिंग सॉफ्टवेअर म्हाका ओपन करूंक कळनाशिल्लें तें कशी म्हणून साऊंड कशी ओपन करूंक कसं म्हणून वतना ताणें घड भितर टपा शिकयलें अशें बेदीक शिकयलें पूर मागीर एक सायकल बॅलन्स शिकल्यार आमी स्कूटर सोडपाची बायक सोडपाची प्रयत्न तशी तांतूचे मागीर हगूर व्हिडिओ एडिटींग शिकलो तांणे मोसलो म्हाका सॉफ्टवेअर चांग सॉफ्टवेअर म्हणून सांगून समा दुड्ड घेवन तें प्रेजन तेल पुरो आयलां मागीर हेल्प केलें एसाची व्हिडिओ हरीश म्हणून सांगून ताणें मस्त हेल्प केला हरीश राव मागीर तुम्ही manglorian.com अंतर्जाल पत्रिकेचे बातमीदार जावन आशिल्ले वय manglorian.com तूं एक एक्सप्रेसिव्ह थॉट्स म्हणून एक कॉलम आशिल्लें तांकां कोणें कसलें बरो येता लेटर्स टू एडिटरशे तांकां हांव मंगळुराचे सिवीक प्रॉब्लम्स आनी बरयत आशिल्लो आनी आमगेलो पुरो त्या बावटागुड्ड्याचे हें पळय गेला व्यू व्हडले बिल्डिंगांनी येता तसो रूख आनी पुरो वता तसाची पुरा कडेन एक गुड्ड कोण न्हू बिल्डींग येता अशें जर आमगेल्या गांवांत वच कसो म्हणून बरयलें तें बरयलें शैली पळोवन तांकां बारीक खुश जालें इंग्लिशान तो बरयत आशिल्लो तेन्ना ते अमेरिका बेस्ड आशिल्ले तांणी हांगाचेची क्रिस्तांवांचे तो रोशन डिसोजा म्हणून सांगून आनी क्वीनी मेंडोन्सा म्हणून तांणी दोग जाण आशिल्ले तांणी हें केलें रेकॉगनायज कर न्हू तूं आमगेलो आतां आर्टिकल बरोवका म्हणून आर्टिकल बरोवचें म्हणून तांकां कशें बरोवचें सुरेख रेसिपी आर्टिकल बरयलें आमगेलो मुगा दाडी वतली कशें करचें म्हणून तें जालें तें लायक हिट जालें तें बरें रेसिपी फोटो गिटो कसो ना ताजे नंतर मातशी रेसिपी निमगेली तांणी मागीर तुगेलो बरयतना बारीक गम्मत आसा ह्युमर आनी लायक आसा तशी कसं गम्मत काणयांनी बरें ताजे मेजिटले कसं की काणयांनी परत बरोवचें सानपणा अनुभवारी पुरा एक 2-3 काणयो बरयले मागीर आर्टिकल बरें म्हणालें आर्टिकल बरें म्हणटना मागीर कवरेज फीचर आमगेले तेरूच येता प्रस्न ताजे तें पुरो केलें मुखार वता वता कवन तें पुरो नमुना जाल्लें तुमी बरयलें तुमकां कसलें दिताले ना संभावना कांय ना हें म्हळ्यार तें एकदम कम्युनिटी हें अशें सकल्यान वता नो प्रॉफीट हें तें तांकांची तांगेलें आनी ताका दुड्ड घालून करतालीं तांणी चड जावन एडवर्टायजर्स मस्त ना आशिल्ले आतां दायजी व्हडलो तेटले व्हड सायटांनी न्ही ते कम्युनिटी सायटचे आशिल्ले सदां म्हणटाक आनी पुरा तांतू कोण टीम मेंबर म्हूण आशिल्ले तांकां टीम मेंबर म्हणून पळयता न्ही टीम मेंबर म्हूण आशिल्ले तांणी पुरा अशीची निस्वार्थ सेवे गल्फा आशिल्ले आनी दुसरे ऑस्ट्रेलिया हांगा ते पुरो आशिल्ले अमेरिकन अजून तुमचे नांव आनी चड वय 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 म्हाका एक्सपोजर मेळ्ळें न्हू तें मुख्य आनी अनुभव जालो न्हू बरोवचें वय ताजे फुडें तुमी तितले बरें नाशिल्ले तितली बरें नाशिल्लें बट आमगे ते पुराणाक बरोवची हें आशिल्लें कोंकणी बरोवच्या केन्ना सुरू केलें कोंकणीन न्ही तुमी कोंकणीन आनी त्या परत सादारण तेन्नाची दरी हंतू बरयना manglorian.com बरयना इंग्लिशान वय वय मागीर हांव हें सुरू केलें न्हू सोशल मिडियान तांणी पुरो त्या वेळार आनी पुरो आमगेलो ग्रूप आनी आशिल्लो ऑर्कूट फेसबूक तांतू पुरो ग्रूप आशिल्ले तांतू बरयत आशिल्लो कोंकणीन तूं कोंकणी काणी बरयतालीची वय वय सन सन काणी अशें वय वय आतां म्हळ्यार कितली परत बरोवन पब्लीश कर न्ही हांवें म्हळ्यार हांव चिके शाई म्हणटा पळय शाई टायप मस्त पब्लिसिटी म्हाका नाका म्हणालें आनी कसो जाता म्हळ्यार आमी एक योग्य म्हणून दिसल्यार 10 जाणां पळयता आमकां मागीर एकटे गेल्यार आनी एकटे जायना तूं तागेलो केला मेगेलो कर न्ही म्हळ्यार पुरो कॉम्पिटिशन आसा जगत म्हाका तें कॉम्पिटिशना पडूं मनना तशें न्हू म्हाका कितली टायम मेळटा तशें मागीर टाटा नॅनो काराचे लांचन रायभारत तें कोइन्सिडन्स म्हणून सांगता म्हळ्यार टाटा नॅनो कार म्हाका एक इंडियन मेड कार घेवका आमगेल्याची त्या टाटा कंपनी म्हळ्यार म्हाका एक हें आसा एमएस आमगेले देशाचे एक व्हडले कंपनी ते फुडें तेकून आशिल्लें इंडिका आनी परत घेवचें म्हणटा तेन्ना तितलें दुडवाचें नाशिल्लें अनुकूल हांव म्हळ्यार सेविंग्स उणें हांव खर्चूच चड म्हगेलें लायफांत हांव बँक आसल्यार दुडवाची चिके येना तशी 2010 नॅनो कार बूक केलें मेळ्ळें आयलें तेन्ना ताजे विशीं चिके नेगेटीव हें आशिल्लें तें लासून गेलें केंगी अशें जालें तशें जालें प्रेजन कार म्हणून म्हगेलो अनुभव हांव बरयले नॅनो डायरीज म्हूण तांगेलें एक आशिल्लें वेबसायटान तांतू भितर हांव बरोवन
तें बारी खुश जालें तांकां कंपनीच्यांक तांणी हें कोर न्हू म्हाका कुडले कॉन्ट्रॅक्ट कोर न्हू ईमेल हें तें पळय कोर न्हू फोनांनी कोर न्हू तूं आमगेलो वन ऑफ द ब्रँड एम्बेसेडर जावन येवका म्हणून तेन्ना म्हाका जिके नर्वस जालो हांव सांगलें आमी पळय प्रायज जालें कसं लागत यंगस्टर एक्टर्स हे पळय मेळनाचे म्हणून व्हडली कंपनी तांकां बजेट आसा कॉर्पोरेट हें ना ताका आमगेले कन्सेप्ट दुसरे आमकां समारी अनुभव आशिल्ले कॉमन मनीस हे कॉमन मॅनाल कार्त तशें कॉमन मनशान सांगता ताजे विशीं कसं म्हणून एडवर्टायजमेंटांनी रेडिओ रेकॉर्डिंग तूं केन्ना म्हणून ओपलारी तुका आमगेले खर्चारी येवचे वयचे फ्लायटारी राबूक 3 स्टारान तूं स्टे पुरो दिता आमी म्हणून फूड हें गोवान तूं वय गोवान तूं हांगा तुगेलें कलंगूट बीच थंय हें जालें तें राबू आनी परत आनी मागीर थंय जालें फोटो शूट आनी कोण प्रोफेशनल आनी टीम आशिल्ली थंय रिडिफ्युजन म्हणून सांगून त्या कंपनीचे पुरो स्पॉन्सर्ड येताना वाया बँगलोर फ्लायटार आयलो वताना म्हाका फ्लायटार अर्जंट टिकेट आनी मेळ्ळी ट्रेनार तुमकां थंय मस्त शिकूंक मेळ्ळें म्हाका तांगेले एक वतो टीम मेंबर सुमार पुरो विशय मेळालो म्हाका मागीर चॅफ विकास खन्ना तागेलो एक तुमी एक कार्यक्रमात भाग घेतिले विकास खन्ना वाट म्हळ्यार तें एक वयसाडे आसाची हांव फूड ब्लॉगर देखून तांकां एक फूड ब्लॉगर जावका मंगळुरांत तूं कोस्टल करीस म्हणून एक सिरीज करताची म्हणून जायता म्हणून मागीर एंकर ताका हांगा होस्ट म्हणटना हांव सांगलें ಸ್ವಲ್ಪ आनी आसाची म्हगेले रिलेटिव्स फ्रेंड्स फूड ब्लॉगर तांकां कोणाक ग्लॅमरस आसता बायल मनशां म्हणून त्यानय आमकां ग्लॅमरस नाका आमकां अनुभव आशिल्ले चांग नॉलेज आशिल्लें जावका तुजी करी म्हणून अशी ऑडिशन म्हणून घेतलें तांकां खुशी जालें हांव उलयलें कॉन्फिडेंटली उलयलो हांव कॅमेरा पळोवन सिलेक्ट जालें टीम आयलें केलें तशी 2013 तूं हें जालें रेकॉर्डिंग 2014 तूं तांणी फॉक्स लायफ म्हणटा आतां फुडें फॉक्स ट्रॅव्हलर तांकां येयलें तें एपिसोड कोरियोरोटी म्हणून ताजे मागीर तुमगेले रांदपा ब्लॉगिंग काणये ब्लॉगिंग यूट्यूब ब्लॉगिंग व्हिडिओ साक्ष्यचित्र जाहिरात केलेले हे भरपूर अनुभव आसा आमी त्यात एक शॉर्ट कोण सांगू येता की नातल्यार आनी तुमगेले अन्नाल बुक्काचे रांदपा ब्लॉगिंग म्हणून हांव सांगता सोशल मिडियान आशिल्लो हांव सांगलां तुमकां ऑर्कुट फेसबुका पुरो आमगेले ग्रुपांनी आशिल्ले तातूंत पुरो घालत आशिल्लो रांदपाच्या फोटोनी म्हळ्यार घरकड आमी घरकड करचेंची सुमार 200 तुमी आमगेले सांप्रदायिक हाजे घालात वय वय हांव म्हळ्यार हांव केलेलो रेसिपी मस्त आसा हांवें केलेलो आसा डेवलप केलें म्हळ्यार सूर जालें 2009 तूं म्हगेले अण्णाल चेलो शिकूर आबिल्लो स्विकार शेणे म्हणून आतां डॉक्टर जालो तो तागेले खातीर आमी स्पेशल करची एक जेवण तो आशिल्लो बाप घरकड KMC शिकता आशिल्लो तागेले खातीर म्हणून कोण ताजे फोटो काडचे म्हगेले कॅमेरा आशिल्ले डिजिटल तशी सोशल मिडिया गेले कोंकणी आमची फूड म्हणून एक ग्रूप आशिल्ले तातूंत भितर हांव एक्टीव आशिल्लो ताजे निमित्त पॉप्युलर जालो म्हगेले परत चांग आसा आशिल्लो तेन्ना दिसलें म्हगेलें ब्लॉग केला कशी म्हणून फूड म्हाका कसं म्हळ्यार हें परत नवे वर्डीक जावन रावताची तांकां पुरो रांदप करूंक कळना अंतर्जातीय विवाह जाताची नॉर्थ इंडियन सावथ इंडियन मातसो मिक्स्ड हें येता आसता तांकां पुरो सुलभ रितीर जावका म्हणून खातीर हांव फूड ब्लॉग स्टार्ट केलें तशी कुडपिरास गरम तवा म्हणून कोर न्हू चांग एक्सेप्ट जालें तें तशी ताजी फेसबूक पेज हे केलें ताजेर मिरर शेकोर न्हू आतां तें ब्लॉगिंग हांव म्हूण कोर न्हू फेसबुका भितर चड घालता आसा कन्विनियंट आनी यूट्यूब चॅनल ओपन केलें ताजें तशीच म्हगेलें काणी बरोवचें पुरो हव्यास आसा न्हू ताजे खातीर फंडास्टीक फिलिंग्स म्हणून सांगून तुमगेले आनमाले जीवन चरित्र एक 50 एपिसोड केले तूं वय वय ते आतां फंडास्टीक फिलिंग्स म्हणून यूट्यूब चॅनला भितर तुमकां पळोवचें मेळटा सो हांगा चुकून गेलो कसले विशय आसल्यार तांतो पळयत वय मागीर तुमगेले कॉफी विथ कुडपी ते एक 12 एपिसोड वय ते सडन एक म्हाका मात येयला म्हळ्यार आतां वो जस्टीस संतोश हेगडे तो आमगेले म्हाका लायक दोस्त जालो तो म्हगेले रेकॉर्डिंगांनी 2 दिन पट येयलो तो ताका ओल्ड पदाचे न्ही प्रयास पिशे गजलांनी घराक आमगेले घराक येयलो ऑफिसाक येयलो तो ताका एक पटे हांव सांगलें सर ನಿಮ್ದೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಂಗೆ म्हणून ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ म्हणलो तशी तागेल करचें म्हणून दोन आयडिया येयली म्हाका कापी ओद कोडपी म्हणून केल्यार कशी ते सिरीज कोर न्हू तांणी पिता पिता आमी कॅज्युअली उलोवचें परस्पर ते इंटरव्यू म्हळ्यार तुमी प्रश्न निमगे हांव उत्तर दिवचें न्ही दोग जाणांनी वटू उलोवचें तुमगेले विशय हांव उलयता म्हगेले विशय तुमी उलयता ते ह्या पंचायतीकशी तशें केल्लें
कितली जना एक्सेप्ट जाता म्हूण म्हाका वतना आतां बार केला बार जनाल केला मागीर वैशाख पळयतस वैशाख येयला म्हूण सांगून राबयलें आनी मुखार एक वापस वैशाख या या, पावसाळ पावसाळी जाता रे जाता, वय. वापस मंदर शिता तेन्ना संतोश हेगडे येता पळय येताची मागीर तुमी पळय येवं का तशी कोण पर्यंत आसा तांकां पळय करता म्हणून हां आता तुम्ही मस्त काणी कवन हुमण्यो पुरा बरयल्या तांतूल एक थोडे अशी प्रस्तुत करीत वय बरोचेक साबार बरयता आसता जर तांतू भितर आतां टायम मस्त ना देखून आमकां सन चुटूक हें सांगता हांव एक तुमगेले रवींद्रनाथ ठागूर ते मुखेल आमकां कॅनरा कॅनरा स्कुलाची प्रार्थना स्कूल वय ते वेर द मायंड इज विदाउट फियर म्हणून सांगलो रवींद्रनाथ ठागूर ओरिजिनल म्हाका एक मन जालें कोण खंय मन विचलीत जायनी की खंय मात ते सकल घालनी की खंय ज्ञान अविरत की खंय लोक अविभाजित न्ही अनिर्बंधित की खंय उतर अथंग सत्यातावनो उद्देन येता की खंय अविरत यत्न पूर्णताधिकान बाहू लांब करता की खंय विचाराचे नितळ झरी निर्जन निर्जीव मरुभूमीचे रेवेंतू देवनो अट्टना की खंय आपणाल मन विशाल विचार आनी कार्यादिकन निरंतर मुखार सतकी थंय त्या स्वतंत्र स्वर्गांतू मेगेल बाप मेगेल देश जागृत जावन आसा म्हणून हे तुमगेले एक जीवन आदर्शशी दिसते वय म्हाका बारी प्रीत अशी हें कवन तशें जावन हांव तें कोंकणींत करचे प्रयास केला मस्त कश्ट पावलो इथं म्हाका कितली पुरा शब्द आमकां कळना तरी कशें केलें तें आनी एक चुटूक सांगता हांव हें एक च्या करी आनी च्या करी म्हणून तें कशी येता म्हणून जागोर जालो म्हाका पांते पांतेरी गोरायंतस बगलेन बायल गवजेरी जागयल तिका आनी सांगलें आतां च्या करी च्या पिवन कोरकन हांवें तुगेली च्या करी तशी आनीक दिगस नाकतें आनीक चुटूक सांगता फाल्यां सकाळी रोल हांव कापीक म्हूण आयकून मेली बूक उलयना अशें ताजमहल वयची सूख ताजमहल एक आमगेलो फेवरेट न्हू मागीर रंगोली रंग उबरलेली दिवाली दिवे जोळो न्हू जिग्ग दारवाट्यांनी साळी दिव्या तेलपटाकी म्हणून हांव खाली मागीर आनीक पत्रडा वयरी पत्रडा आमगेले एक बारी एक प्रितीचे रंगुरंगा कवळो सोडवान पातला न्हू न्हिदोचें जायना हें खायनाशी परबे जेवणां रुचिना हें हुमण्यो म्हणटा आमी तशी वय वय ताजें उत्तर कसं म्हाका पत्रडो म्हणून मागीर रान्नी पर्लांतुली सिंड्रेला म्हण एक अशी एक बरयलें तें म्हळ्यार पिसुंडी पिसुंडी म्हणून फुडें करी न्ही कडू रान्नी पर्लांतुली सिंड्रेला कुरुटू हालयतस नांचतस उडतस गवन बरी खरी शिंपून घेतला म्हणून तशी हे हुमण्यो म्हणून सांगून आमगेल्या मालगड्यांनी प्रयाण करताली बुद्धी वाडोवंक येवचें एकदम तशें केलें ಅಡ್ಡ ಮರದಲ್ಲಿ ಬೊಡ್ಡ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅನೇಕ ಸಗಿಪರತಶಿ वय पणसा सांगतालीं वय असल कितले बरयला तुम्ही असल साबार आसा म्हाका कितली म्हणून म्हाका लागत ना पुरा कंप्युटर ना पुरा कंप्युटरा भितर पब्लीश करचें हांव सांगलें न्हू हांव केची तातूंत म्हाका लजेत हांव येद्रा पडूंक आनी कशें म्हळ्यार पुस्तक केल्या कोणी ज्ञानाची आनी घालल्यार मेगेल्यान तुका घालता ब्लॉगांत घालता आतां कशें म्हळ्यार ब्लॉगा बरोवचें हांव उणी केलां व्हिडियो कर चड केला एका मनशान कितली म्हणून करूं येता अशें रांदना पळय कोरका तशें आता एक प्रमुख विषय आमकां सोडून वतस तुमगेल्या अन्नाल पुस्तकाचे हे केले तुम्ही मेगेल अन्नाल विशय डॉक्टर सबिहा भूमी गौडा म्हणून हांगा युनिवर्सिटीन तूं कन्नड प्रोफेसर जावन आशिल्लें मागीर अक्का महादेवी युनिवर्सिटीची चान्सलर जावन आशिल्लें सो तिणें बरयलें पुस्तक वंदाणे माले साहसी म्हणून सांगून उडपी वास्तव शेणे तें एक पुस्तक मागीर तें म्हळ्यार हांव तांतूं सुमार सहकार दिला तिका आनी तुमी मंगळूर दर्शना खातीर तुमगे बापचो वयर एक आर्टिकल वय तें एक तेरा पेजाची आर्टिकल तांणी पब्लीश केला तेन्ना हो आशिल्लो BA प्रोफेसर BA विवेक वामन नंदावर तांणी टिमा आशिल्ली
तशें हांव तांणी आपोवन म्हाका हें कोर न्हू बरोवचें सांगलें. हांवें एक 20-25 पेज बरोवन दिलें. तांणी तें हें कोरून हें करचें म्हणटा न्हू एडीट करून 13 पेज पब्लीश केला तांणी. तें एक शाश्वत आसता. अन्नाल हांव एक आसूं का फुडें कोणें कर न्ही ते प्रयत्न तशें हांव करता तसो. मागीर हें एक पुस्तक भांगराची गोदडी म्हणून नाटकाचें ते कोंकणी कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी हांतू भितरीची दोळ्यां खेळ म्हणून नाटक आसा. 2 नाटक ओट केला तांणी. तशी तें एक साधन आहे. तें कसं तरी म्हळ्यार कोंकणी अकादमीच्यान आमकां एक प्रोत्साहन दिलें म्हणून खुशी. मागीर डॉक्टर देवदास पै बाचोडी देवदास पै रजिस्ट्रार आशिल्ले. ताणें मस्त म्हाका तेन्ना हें केलें आनी ताणें म्हाका उत्तेजन दिवन तांगेलें व्हिडियो डॉक्युमेंटरी साक्ष्यचित्र आशिल्लें तें एडीट करून उपरांत दिलां. ते 2 करून दिलां हांव तांकां. तशी तें एक पुस्तक हें तुमगेलाका. मागीर हें एक MP3 तुम्ही सांगलां फर्स्ट म्हगेलें इंट्रोडक्शनाक सांगलां रेडिओ सारंगा भितर घाला म्हूण सांगून हांतू भितर भांगराची गोदडेनी दोळ्यां खेळू 2 नाटकाचे MP3 हाजेर केला हें ऑडियो. साबार हें म्हण न्ही इथं म्हळ्यार पुरण आनी आतां अमेरिका दाखोवन बेंगलोर येता दुसऱ्या गांवां बसून तांणी रेकॉर्ड करून पेटयलें तें हांव मिक्सिंग करून केलें. हांगाची केलो आनी नाटकांत भाग घेतालो आनी केला तूं मस्त म्हाका सहाय केला. आमगेलो कोंकणी मित्र बळक म्हणून करून हें केलें तें एक CD. आनी कोणाकय तें नाटकाची हें दावकेदार हांव पेटयता. हें कसं म्हळ्यार कुडपी ड्रामास @gmail.com ताका ईमेल पेटयल म्हणून जरी खर्चो दिले तो कोणें येवन व्हरता म्हणून जर हांव ते CD दिता कोणाक फ्री वांटीत आसा ताका सा दुडना तशी. आनी म्हगेलें तुमी रांदपा विशयी नेमगेलें रांदपा हांव स्पेशल कसं म्हळ्यार एक 200 वयर म्हगेल्यांची हें केलां आविश्कार केला. तातूंत भितर पणसाचें एक हें पणसाचे कुकीज पणसाचे कुकीज म्हणटा कुकी स्टिक्स म्हणून ते बदामिका म्हणून एक येता कमर्शियल ब्रँड पणसा कुकीज केलेले तुमी गी म्हूण वर्ल्डांत सगळ्या जगतांत हांव सोदिल्ल्या प्रकार इंटरनेटान आनी कोणें केलेलें दिसना. आनी अशी कुकी स्टिक्स कोणें कर न्ही पणसाचे तुमी हाका कसले लिमका दाखले ताका कसले हें करनाचे ट्राय करनाचे. हांव सांगलें हांव कॉम्पिटिशना ताकून दूर हांव म्हगेले वटा हांव कॉम्पिटिशन करचें प्रतिस्पर्धी म्हाका हांवाची आनी म्हगेले गे हांव उलयता मस्त विशय तूंय तर अशें करता म्हणून हांव ताका जवाब दिता सम करून घेता. तशीच हांव म्हगेलें जिवन अशें येयलें येदोळू तशी दुसऱ्या पशी विभिन्न जिवन म्हगेलें आनी सकट सांगता म्हणून सांगून हांव करना तो करता तूंय तें करना म्हणून तें सांगू नाका तूं मेज्यान कसो साध्य आसा म्हाका कसो अगत्य आसा हांव करता म्हणून तशी हें कशी म्हणून पळया तुमी थंय परंबोळ हें तें पळय कशें आसा म्हणून पणसा परंबोळ बारी लायक येता चांग कुरकुरी जाला बारी लायक जाला. ये दारले वासरे रिगले हस्तीन केळी तोटा रिगील म्हणके म्हूण म्हणटा ती तुमी कशी. हांव फुडें सांगलां तुमकां हांव एक म्हगेलें एक रांदप दुसरें नमुनो कशें म्हळ्यार पुरा क्रमार जावका ते हें करून पुरा जोडसून घेवन जावका जाल वस्तू सुरेख तयार करून घेवन हें करता हांव. आनी म्हाका कसं म्हळ्यार कन्सेप्ट ऑफ कुकींग म्हणटाची ताची परिकल्पना तें आसा म्हाका खंयची गजाल कशी जाता ताची स्वाद कशी येता रुची कशी येता म्हणलें प्रत्येक कसं म्हळ्यार 4 बेजिकाचे वेरी अशें रांदप ताजेर डेवलप करचें मागीर ताका हें पुरो एक्स्ट्रा फिटींग पुरो घाल न्हू पाट्या तोडप न्हेसून आनी पुरो चंद करून दाखोवत तें तशी जावन न्हू म्हाका कश्ट ना आनी फुटकायचे म्हाका जोर हें आसा तशें जावन न्हू आतां म्हगेल्या बायलेनाचे केकड तकड केल्यार हांव तें सम करून दवरचें आसा म्हाका एक अभ्यास एकेड तकड वता तें म्हगेलो अन्नाल अभ्यास आयला म्हाका तुमगे तसले एक बाम म्हूण मेळ्ळेले तुमगेल बायल धन्य म्हूण लेखता तें परस्पर म्हूण लेखता हांव म्हळ्यार तिगेल तितले एक नमने अमायक आनी एक नमने सांगपण बरलेली तीक आमगे कुटुंबा वयर अशें मोग ते सादारण म्हणटा आनी कोणाक ना म्हूण लेखता हांव म्हळ्यार तितली चंद करून तिणें हें केलां म्हगेल्या अम्मा लोटांनी पुरो केन्नाय तेणें सांगता आशिल्ली ती तुका ल्हान आशिल्ली जाल्यार कशें आसता आशिल्लें आतां आमी व्हडले जाले तेन्ना आनी बाकी विशयान पुरो आसता गार्डनींग हें तिका पुरो मस्त उमेद आसा आनी 4 जाण म्हणलें न्हू आनी तिका भारी उमेद आशिल्ली. आनी मुखार सून तुमगेली कसली आयडिया सगळी कसले मुखार एक म्हळ्यार हेंची मल्टीमिडियान तुजी म्हगेलें शिकिल्ल विद्येन तूं कसलें कोऱ्या म्हणून रांदपाचें कसं म्हळ्यार तें चलता आसता सायड बाय सायड
मेगेल जिबेर उचेस्ते चलते वय ना म्हणून कोणी जिब तुमगेला जाल्यार कोणी मेळकाची नाही तुमकनी तुमगेला अन्न एक विशेष गुण आशिल काही कसले एक वस्तू खेळली तक्षण ताका कस सामान घालला म्हळेले वय 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 परंबळा ना तुम्ही त्यामुळे पंचेंद्रिय समजलं ते कळता पंचेंद्रिय म्हणजे एक डेड जाल्यार जायना वय. ते सांगू ते आयलें मागीर मल्टीमिडियान तूं साक्ष्यचित्र करचें आनी तापर मागीर उमेद मुखार वय 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 कितले आनी तुमगेलें सांगलां हांवें विश्व कोंकणीची कसले आसल्यार आपायाची हांव भाग घेवचें तयार आसा आनी सक्रीय जावन काम करूंक तयार आसा म्हळ्यार आमगेली कोंकणी भास आमगेलें मायभास म्हणटा आमी वय तें एक वैराड कमळान म्हाका आतांचे मॉडर्नान तूं इंग्लीश आनी बाकी भास येना जातना वय हाजी हे विसरतात जेन्ना वय तुमी करचे प्रयत्न मागेले एक दिसांना एक हें शें मस्त धन्यवाद तुमकां तुमगेले आनी ಸ್ವಲ್ಪ फोटोस पळोवचे आसा हां हें म्हगेलें कुडपिराट.com म्हणून सुरेचे VRS घेतरी उद्घाटन जालें योगेश भट्टू सुरेश बळ्ळालो आनी लॅन्सलॉट पिंटो म्हणून आमगेला तांणी गेस्ट जावन आयले चन्नायर जाला ते मागीर हो विकास खन्ना तें ट्विस्ट ऑफ टेस्ट रेकॉर्डिंग आयलें तेन्ना आमगेल्या घरांत कळलें तुमगे बायल वय वय हांव तें बंटांचो वेस घालून कोरी रोटी म्हणून ताजे कितें तरी मेगेलें यें तें आयडिया मुंडे न्हेसून एक हें वय घालून वय वय अंगवस्त्र घालून वय 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 मागीर हो जस्टीस संतोष हेगडे तो फर्स्ट टायम म्हगेल्या घरा ऑफिस आयलो तेन्ना म्हळ्यार एक 3 फावटी आमगेल्या घरा आयलो तो आनी हें फर्स्ट टायम येतना एका काडलो फोटो मागशी ते तुमगेला अन्नाल वय वय ते आनी मागीर नॅनोचे एडवर्टायजमेंट हिंदुस्तान टायम ताजी प्रिंटींग मागीर अन्नाल फोटो दलाई लामालो फोटो ते कलर केलेले तो नितीन राव कुंबळेकर म्हणून आर्टिस्ट ताण केलेलो ते फ्रेंडालो दोस्त तशी हें तेची मंगळूर दर्शनान तूं म्हगेल्या अन्नाल विशय हांव बरयल्लें लेखना तयार पेज म्हणाले मुख्य पुट तेजें तें चांगलें जालें तुम्ही एक तुमगेल्या अन्नाल बदल म्हळ्यार अन्नान केलेलें काम मुखावेल जनांगाक एक कोळची तसले एक प्रिजर्व करता तसले भारी एक गुरुतर एक काम केला भारी अन्नाल वयरी इतली भक्ती दवरून घेतिली एक पूत आमकां पळोवच्या भारी संतोश जाता तुमकां कसं म्हळ्यार हितून तूं म्हगेलें एक कसं म्हळ्यार म्हगेलो स्वार्थ म्हगेलें मन कसं सांगता तें करता हांव दरी हांव कसं म्हळ्यार म्हगेलें कपट हें कसलें ना दाखोवन घेवचें 4 जनांक हांव नम्मालें हें करता म्हणून तशें कांय ना जर तांकां मेळची मर्याद मेळका आनी तांणी आमकां दियल संस्कारू आमकां दियल मार्गदर्शनां ताका मोल बंदू जायना आनी ते पावोवच्याक जायना आमी हें एक व्हडलें रीण आमकां म्हणून लेखयता तें म्हळ्यार ही वाडेनी बोरून पावोवची रीण न्ही तशी अशी करचें तांगेलें नांव शाश्वत दवरचें खातीर करचें तांतू अन्नान गेल साधने मुखारी हांव करची तृण समान म्हणून कांयपणी करता हांव हें टाटा नॅनोचे ब्रँड एम्बेसेडर जावन हांतू भितर हिंदुस्तान टायम्सा भितर येयलें हें एडवर्टायजमेंट ते गोवान तूं शूट आउट जालें शुटींग तें हांगा रेस डीस मेगोस म्हणून सांगून तें हें आसा फोर्ट आसा ताजे येद्राक मागीर हें तुमगेलें फुडलीं आकाशवाणी कुळार तुमगेलें कुळार आज कितें रांदप कार्यक्रम आकाशवाणी मंगळूर आकाशवाणी वय तें जातना कळलें मागीर बाचोडी देवदास पै म्हगेलें हाका आयलो कापी विध कोडपी कार्यक्रमान तूं अतिथी जावन तशी त्या वेळार आमगेलें स्टार्टींग तागेलें हें जातना परिचय करून दितना मागीर हें पुस्तक रिलीज आतां तुमकां दाखयलें न्हू अन्नाल नाटकाचीं 2 पुस्तकां ते रिलीज आशिल्ले साहित्य अकादमी दाखून हें रोजारियो हॉलांत जाल्लें पांडेश्वरांत हें तें पुस्तक अशी तुमकां दाखोवन जालां मागीर हें आमगेलें पडली घर बळाल बागाची वीरभवन ताजे भायर हांव 2015 वचून भायर राबून एक पूड आमी बशी थंय एक जाग आशिल्लो तो थंय राबून हांव कळलें फुडले उडगासाक मागीर हें आमगेलें कॉलनीन तूं हिलग्रो रेसिडेंट्स एसोसिएशन म्हणून थंय वार्षिक हें जाता आमगेलें 9 वर्साचें इव्हेंट त्या वेळार आमी कांय म्हणी एक स्किट्ट नाटक करताची हें म्हगेलें आयडिया हे 2005 एंडाक हांवें स्क्रिप्टांनी बरो न्हू
कौन बनेगा हिलग्रोपती म्हणून सांगून तांत भितर अभी तक बचपन म्हणून सांगून एक कॅरेक्टर मेळिल्लें अमिताभ बच्चनावरी तशी हांव ते वेस घालून ते टीव्हीर पळोवन हें केलां म्हणके तुगेलें मॉनिटरा पळोवन प्रश्न निमगिला म्हणके बारीक गंमत आशिल्लें तें पुरो भास मिक्स करून तुळू कोंकणी हें कन्नड पुरो भास मिक्स आशिल्लो तांचो तशी बारी लायक एक आयडिया हय हिंदीन तुमी येना लायक सुपर हिट जालें तें ओके ओके हे ट्विस्ट ऑफ टेस्टाचे ते तांणी काडलें तें शूटिंग जातना वय विकास कन्नावट हे सीडी तवळ दाखयल न्हू तेजेच कवर सीडीची लेबल भारी संतोष जालो उडगा सापोटलींतल्यान हे दोन्ही भाग आनीकय कितलोय भाग करचे तितले उडगासू तुमगेल्याक आस जाल्यार आमी आतां हे दोनी भागांत तुमगेले भितरी भरलेले कितलेगी अमूल्य उडगासू मंगळूर त्या काला कशें आशिल्लें तेन्ना हॉटल खाण आनी तुमी भोंवील जागो पुराय आनी तुमगेले पुराय हे नव नव साहस तुमी बँका निवृत्ती घेतरी कसकसल पुराय केल्ले म्हळेले पुराय एक समृद्ध अनुभव तुमी आमगेलो वटू वांटून घेतले आमगेले वीक्षकांकय मस्त संतोष जावन आसता खंडीत सुरवे भागूय बरे मस्त जनांनी मेच्चून घेवन आमकां तिळसिलेलो आसा आतां हो दोन्ही भागूय आयकून पळोवन जना मस्त खंडीत खूश जाता म्हण हांव लेखता येदोळ पर्यंत तुमी आमगेलो वटू तुमगेले हे मोलादीक अनुभव उडगासू वांटून घेतील खातीर मस्त धन्यवाद तुमकां आनी मुखारी तुमगेले हे कसले नवे नवे योजना संघात तुमी यशस्वी जावन आनी मुखारी काम करता रब्याची म्हणून आमी आटयता भर आटयताची हांगा कार्यक्रम आमी समाप्त करूया धन्यवाद